आतां पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. सोबीत म्हापसा आनी जी सुडान मेळून निकतेंच म्हापशां नितळ साडीचें स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन घेतलें. आज सोबीत म्हापसा आनी जी सुडा हांच्या जोड पालवान हो स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा. ह्या कॉम्पिटिशनाचो मेन हेतू आसा की जे आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचें स्वच्छ भारत मिशन आसा हे फुडच्या जनरेशन म्हणजे स्कुलांची भुरगीं हांकां ताजो एक मेन हे कळपा जाय, विशय कळपा जाय म्हणून हें कॉम्पिटिशन आयज आमी सोबीत म्हापसान आयोजीत केलां. जवळ जवळ 10 स्कुलां बार्देस तालुक्यांतली पार्टिसिपेट केल्या आनी तशेंच हे हायर सेकंड्रीकूय जातले फुडल्या विकान. थंय जवळ जवळ 5 हायर सेकंड्री पार्टिसिपेट करतल्यो आनी सगळ्या बार्देस तालुक्याचो एक स्कुलांनी एक उत्कृश्ट प्रतिसाद आमकां दिल्लो आसा. नेस्ले कंपनीन म्हापशेच्या स्ट्रीट फूड वेंडर्सांक नितळसाण कार्यावळ घेतिल्ली. आमी प्रोग्राम करता फक्त तुमकां शिकोवपाक, तुमकां एक ज्ञान दिवपाक, हायजिनीक कंडिशन कशें करपाचें, स्वताचें हायजिनीक कशें मेंटेन करपाचें आनी पब्लिकाक बरें फूड दिवपाचें इतलेंच आनी कांय ना. आनी तुमकां एक सर्टिफिकेट दिसली, ती सर्टिफिकेट तुमी तुमचे कडेन गाडी आसा तर गाड्यान लावपाचो. जो हमारे वेंडर्स हैं कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं हुआ है और कुछ जगह अपने म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से ये ट्रेनिंग कार्यक्रम अपने किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक गोवा के लिए सर पूरा एग्जाम्पल है. और जो मैं अभी पोंडा में भी मैं अभी ट्रेनिंग करा करके आ रहे हैं और जो चीज़ आप बना के खिला रहे अपने ग्राहक को उसको भी मतलब जो हाइजीनिक अच्छा जो भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से वो साफ सुथरा आप खुद को भी रखें और आपके जो औजार है मतलब पकाने के या खाना बनाने के जो आपका पूरा जो सामान रहता है वो भी साफ सुथरा हो. मडगांव नितळ उरचें म्हणून क्लीन मडगांव ग्रीन मडगांवान मडगांवां रॅली काडली. एक्ट्रेस वर्षा उजगांवकारान रॅलीक बावटो दाखयलो. This is run, walk and cycling for creating awareness of clean Margaon, green Margaon. हांगा तुमकां व्हडली डम दिसता. मुद्दाम हांच्यान सुरू केला की ही डम जाता तितले बेगीन वचनी. आतां आमी मागतात देवा कडेन मागतात आनी सगळ्या लोकां कडेन मागतात जे ताका कारणीभूत आसता तेंचे कडेन हे जाता तितले बेगीन क्लियर करचे. आज आमी बोर्डूय लायला वी प्रे एंड होप that this garbage will be cleared by April 2017 म्हणून. So let's hope for the best. आमी नेगेटिव्ह उलयना, आमी पॉझिटिव्ह करया सगळें. आमी हे क्लियर करपाक सगळे जाण मुखार सरया. कितें मदत जाता ती करपाक क्लीन मार्गांव ग्रीन मार्गांव रेडी आसा. की फक्त सरकार कितें करतलो किंवा NGO कितें करतलो म्हणून तुम्ही रावू नाका. तुम्ही स्वता इनिशिएटीव घेयात. प्रत्येक जाणान तो इनिशिएटीव घेवंक जाय. प्रत्येक घराघरान ही कॅम्पेन सुरू जावंक जाय. जाल्यार जशें चॅरिटी बिगिन्स एट होम तशेंच प्रत्येकान जर असो प्रयत्न केलो जाल्यार हो एक मोठो मुवमेंट जावंक शकता आनी ताका आमकां यश मेळूंक शकता. गोवा फॉरवर्डान वेल्ली मतदारसंघात इलेक्शन कॅम्पेन सुरू केली. डॉक्टर फ्रांसीस कुलासोन कचेरीचें उक्तावण केलें. तुमचे तांदूळ, नुस्तें, नाल आनी पाव जो आहा हो आमी सबसिडायज दिता. फ्रांसीस डिसोजा हो सांगता की केल्ले सारकी काम. हे टीव्ही वाल्यांनी बेंजामिनाक इंटरव्यू घेवना. ताजो जर घेतला तोय तेच सांगपाचो. हाका पॅरट केल्ले आहा. तो निलेश कामराल सांगता साईबाबाच्या देवळाचेर नोटीस धाडली. ती नोटीस ती न्ही. ती नोटीस धाडल्या की जे पयशे तुमचे आयल्या हे पयशे आतां एक्सेप्ट करनाका म्हणून. ही नोटीस न्ही. ही नोटीस इगोर्जे कडेन मुद्दाम धाडल्या. ही नोटीस ना धाडपा खातीर कायदो बदलपाची गरज आहा. आज माजनी एक्ट म्हणटा तो आमचो हिंदू देवळांक लागता. फाल्यां आमच्यान तसलोच एक्ट क्रिस्तांव इगोर्जे खातीर करपाक आमच्यान जाता. खंयचीच नॅशनल पार्टी करची ना. गोवा फॉरवर्ड करची हांव तुमकां उलयता. तो एक प्लॅन आहा. देशभर बीजेपीचो एक प्लॅन चलता म्हणटा तो डिवायड द सेक्युलर वोट. दुसऱ्या सायडीन ऑपोजिशन वोट आहा ताका डिवायड करप. एक जागो दिवंक ना. आनी गोंयांत आम आदमी पार्टीक रिमोट कंट्रोल करून हाडिल्ली आहा डिवायड करपाक वोट आनी काय करपाक. आनी हाजेर आमी गोंयकार कांय प्रश्न विचारना. ते आमचे टॉपीक घालले तेन्ना फॉर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पळयात तुमी आज इतल्यान दिसता इतले उदरगत जाल्या पूण तेजी कांय उदरगत जावंक ना. आज जिल्हा मेंबराक म्हाका काम करून पडलें जिल्हा येवन जायका म्हणटा बाबू हांव गेला त्या वाठारांनी तेन्ना म्हाका पयलें कांयच ना डेव्हलपमेंट. तशेंच आतांचो आमचो आमगेले म्हणटा तेणे हाडयले हेणे हाडयले तेणे जेन्ना हांवें स्वताचें करून डेव्हलपमेंट करून कोण लागना तेन्ना तो लोक तुज्या बरो आहा तेन्ना तुका माची दिलत ना. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.
अमेरिका सुद्धा अजून सगळी कॅशलेस जाल्ली ना आणि प्रधानमंत्री मोदी भारत कॅशलेस करूंक सोदता. मोदी ग्राउंड परिस्थिती आणि वस्तुस्थितीची कल्पना नासतना कॅशलेस करपाक फाटीक लागला म्हणून आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक उलयलो. काँग्रेसीची पदयात्रा फोंड्या पावले उपरांत पदयात्रेचें फुडारपण रवीन केलें. काँग्रेसीन फाटल्या 28 तारखेर जनजागृती पदयात्रा काडल्या. ती पेडण्याच्यान जी चालू जाल्ली ती आयज आतां आमच्या फोंड्यान भितर सरता आनी ही यात्रा हेतूंतल्यान कितें संदेश दिल्लो जाता की ह्या BJP सरकारान जे आश्वासनां 2012 ह्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिल्ली ती खंयचीच आश्वासन तेणी चडशी पुरी करूं ना आनी हे पुरी करूं ना म्हणून लोकांक आमी जागृताय करपाक ही काँग्रेसीन ही यात्रा काडलेली आसा. ब्लॅक पयसो तो हाडपाक गेल्लो तो तेका थंय मेळूना भायर काळा धन मोदीक तो गोंयांक आतां देशांक येयलो आनी देशांत सगळे कडेन हे ते स्टेप्स कितें घेतले कॅशलेस लोकांक कोणा कडेन भांगर दवरपा जायना कोणा कडेन पयशे दवरपा जायना अशें जे ही जी आसा हुकुमशाही ही ह्या देशांक तेणें लागू केल्या ती बरोबर न्हू. कित्याक लोक आयज जे आसा उपाशी आसा लोक मरता कितें 70 लोक वयर मेले कोणा बावड्याक हे जे आसा पळय तुगेले मरण सुद्दां करपाक मेळना. मरणा जो मनीस गेल्लो मरणा लागून पयशे हाडपाक गेल्लो बायल मेली म्हणून तो वयतरी बायलेक मरण जाल्लें आसा कित्याक सकाळी तो सांजे वचून ताका पयशे मेळना म्हणून अशे तरेन लोकांची परिस्थिती गरीब लोकांची. आतां तूं म्हणटा कॅशलेस पयशे हे तुगेले कॅशलेस तुमी प्लास्टीक मनी आतां तुगेले एक प्लास्टीक काडटा म्हणल्यार ती काडूं ना हांगसर मनोहर पर्रीकरान गोंयची प्लास्टीकय काडून आनी तूं प्लास्टीक मनी करता. बरें प्लास्टीक मनी तुगेले गोंय देशभर कितले मशीन आसात कितले लोकांक तुमी तें शिक्षण दिलां सगळे कितले लिटरसी आसा 132 कोटी कितले लिटरसी आसा कितले लोक शिकलेले आसा की हे सगळे ऑपरेट करपाक ते तेणी करूं ना. हे तेणी पळोवपाक जाय आशिल्लें. आमी अमेरिका जावना पूण अमेरिका सुद्दां अजून 100% कॅशलेस जावना. काही भागांनी डॉलर चलता. बाझिलियो आंध्रात मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्त सार्जोरा स्पोर्ट्स क्लब जिखले. माजोड्ड्या जाल्ले सर्तींत सार्जोरान फायनलींत बेतालबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक 4-2 गोलांनी मारले. मांद्रे पेडणेचे शिवसेनेचे पदाधिकारी पक्षाच्या मेंबरशिपीचो राजीनामो दिवंक तयार जाल्यात. पक्षाचे लीडर खंय थळाव्या कार्यकर्त्यांक विचारिनासतना निर्णय घेतात म्हूण शिवसैनीक फुरग्योच. मांद्रे गोवा सुरक्षा मंचाच्या उमेदवाराक शिवसेनेची तिकेट दिवची म्हूण मागणी केल्ली. पक्षान मान्य केली ना म्हूण ते शिवसेनेंतल्यान भायर सरतात. आज आम्ही सगळा लेटर ड्राफ्ट केला आसा आणि आम्ही संध्याकाळी फॅक्सद्वारे प्राथमिक सदस्य होता जो शिवसेनेचा आम्ही राजीनामा फॅक्सद्वारे मुंबईत धाडपाचो ठरयला. शिवसेना सोडूचा मेन कारण फक्त इतकेच की संघटनेचे जे नेते मंडळी आहेत पक्षाच्या ध्येय धोरणाशी आमचा काही ना की उद्धव ठाकरेशी आमचा काय ना की बाळासाहेब ठाकरेशी आमचा काय ना पण जे नेते मुंबईचे असत त्या मुंबईच्या नेत्यांनी आजपर्यंत गांभीर्याने शिवसेनेकडे बघला ना त्याच्यामुळे
ही गोमंतकातील शिवसेना आज हळूहळू हळूहळू संपुष्टात येवपाच्या मार्गार आसा आणि त्याची सुरुवात ही मांद्र्यापासून आज झाली असं म्हणपाक हरकत ना. कारण मांद्रे मतदारसंघात आजपर्यंत इलेक्शनां लढयली त्यामुळे मांद्रे मतदारसंघातच सगळ्यात जास्ती वोटिंग ह्या शिवसेनेक जाल्लो आसा. हेच्यापेक्षा खंयच्याच मतदारसंघात आजपर्यंत वोटिंग जास्ती जावंक ना. आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते ज्यांनी 1 रुपयाची कोणाकडसून अपेक्षा धरूंक ना, पक्षाकडसून धरूंक ना किंवा नेत्याकडसून धरूंक ना आणि तळमळीन काम केलं, तरी पक्षान आमचेर कानडोळो केलो. पक्षाची काही धोरणां आमी सांगली ती धोरणां पक्षान अमान्य केली म्हटल्या बरोबर आज भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर युती जाल्या. युती बद्दल आम्ही समर्थन करतो, युती जावची, कारण समविचारी पक्ष. पण आम्ही त्यांच्याकडे हो मांद्रे मतदारसंघ हो शिवसेनेकडे मागचो अशी मागणी केली. त्याचबरोबर हो मतदारसंघ शिवसेनेकडे जर सक्षम कॅन्डिडेट ना असं दिसा असत तर भाषा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट शिवसेनेच्या व्यासपीठार घेऊन शिवसेनेचो सदस्य करून त्याका तिकीट दिली तरी आम्ही सगळे कार्य करपाक तयार असलो. इथपर्यंत आम्ही हे झालं. कारण शिवसेनेचं शिवधनुष्यबाण ह्या निशाणी सांभाळपाची आज गेली अनेक वर्ष आम्ही खटोटाप करतो. पण आज पक्षात त्याचा पडलेला ना. पक्षात पडलेला ना म्हटल्यापेक्षा जे नेते आमचे लादले गेले त्या नेत्यांक आमचा पडलेला ना. इतल्याने खबरांची रंगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.